नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. बांबोळे IPHBत कांयच धड ना. बरो मनीस गेल्यार पासून पेशंट जावपाचो. बिल्डींग गलगलाक, पेशंट गोरवां कशी कोंबल्यांत. प्रुडंटाच्या इन्स्पेक्शनांत उक्ताडार. गोंयच्या आनी शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या नित्याच्या मालाच्या गाडयांक ना एंट्री फी. PWDची अधिसुचोवणी मुख्यमंत्री पार्सेकारान घेवंक लायली फाटीं. ताळगांवचो वादग्रस्त ODP उत्तर गोंय PDAन केलो उक्तो. ODPत बदल आनी नव्यो गजाली. ब्रेस्तारा नेमतले प्लानाची समिती. समितीचेर जेनिफर. GCAतल्या कोफुसांवा उपरांत वेंचणूक समिती गुठलायली. रजनीकांत लावाणिसाच्या अध्यक्षतेखाला नवी समिती. नवे समितीन चेतन देसायाचें नामांकन केलें रद्द. समान नागरी कायदो देशभर जाय. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोंयचे भशेन समान नागरीक कायदो देशभर लावचो म्हूण प्रधानमंत्री मोदी कडेन काडलो विशय. साळगांवां चोगम रोडार एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. मोटारीचो मोटारसायकलीक धपको. साळगांवचो शिवा कळंगुटकार गेलो. मोटार चलयतल्याक धरलो. खबरो विस्तारान. बांबोळे IPHBत कांयच धड ना. बरो मनीस गेल्यार पेशंट जावन भायर सरपाचो. बिल्डींग सापूच गलगलाक आयल्या. मनशांनी रावपाची परिस्थिती ना. पेशंटाक सारक्यो खाटी नात. 20 बेडीच्या वॉर्डांत 31 पेशंटाक गोरवां कशी कोंबल्यांत. फाटल्या सप्तकांत थंयच्या सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळ्या उपरांत प्रुडंटान केल्ल्या स्टिंग ऑपरेशनांत IPHBतल्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. 16 जूनाक ही गजाल घडिल्ली. IPHBच्या सिलिंगाचो भाग कोसळिल्लो. घडणुकेंत कोणाकच कांय जाल्लें ना. पूण हो फक्त एक्सिडेंट म्हणून सोडपाची परिस्थिती IPHBत ना. सरकाराचें थंय लक्ष ना. गजाली सरकारा मेरेन पावून सुद्दां कोणूच काना मनार घेना. प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनांत बिल्डिंगेची परिस्थिती उक्ताडार आयली. जेलींतल्या कैद्यांची पासून परिस्थिती बरी आसतली. IPHBत सुमार 200 पेशंट. सगळे मनीस हक्क गुड्ड्याक मारून कारभार चल्ला. प्रुडंटाच्या टिमीन IPHBत वचून थंयची परिस्थिती पळयली. सिलिंग कोसळपा फाटलें कारण तें सोदपाचो आमचो निव्वळ यत्न. ही बिल्डिंग 1980तली. 35 वर्सां जाली बिल्डिंगेचेर कोणेच नजर घाल्ली ना. GSIDCन वॉर्डाचें सिमेंट सिलिंग मातशें पॅचअप केलां तितलेंच. तें काम कशे तरेन केलां पळयात. मातसो सुद्दां पावस पडलो की सगळें उदक वणटींतल्यान भितर झिरपता. पेशंट कांयच करूंक शकना. तांचें आयकुबी कोण ना. परिस्थिती तांच्या हातांत ना. तुम्ही विधानात धर तुमकां तशेंच दवरल्या भितर. आता बिल्डिंगेतल्या वॉर्डाची दशा पळयात. वॉर्डाच्या कॉलमाक वेऱ्यो गेल्यात. स्लॅब आनी सिलिंगाचे कपचे कोसळपाचो प्रकार नवो न्हय. अदीं मदीं कपचे पडत आसतात म्हूण पेशंटाचे घरचे सांगतात. पूण पेशंटूच न्हय, थंयचे दोतोर, नर्सी आनी वॉर्ड बॉयांची तोंडां बंद. भर पगाराची सरकारी नोकरी वचत म्हूण दरेकल्याक भंय. आवाज कोण काडटलो? केन्ना पडलें म्हणटा तूं? हां पेशंटाचेर खाटी आयल्यान घेतले आनी न्हिदतना उदक बीन पडना गळटा न्ही.
दादल्यांच्या 2, 3 आणि 4 नंबर वॉर्डांत तर परिस्थिती सापूच बाबत. वॉर्डांत टॉयलेट ना, पागेर मोडपाक तेकला. वॉर्ड जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचे म्हणून पेशंटूय मागतात. हे पडटले न्ही केन्ना तरी तो केन्ना पडू शकता मरे. मार्गदर्शक तत्वांप्रमाण एका वॉर्डांत चडांत चड 20 पेशंट दवरूंक मेळटा, पूण IPHBत एका वॉर्डांत 31 पेशंटाक कोंबल्यात. पेशंटाचो अटेंडन्स बोर्ड पळयात, ताचेर सगळी परिस्थिती कळटा. पेशंटाक सारक्यो खाटी नात, जमनीर न्हिदतात. खाटी मदीं 1 मीटर तरी सुवात आसपाक जाय म्हूण गायडलायन सांगता. मात ह्यो गजाली फक्त पेपरार. 3 आणि 4 नंबर वॉर्डांत पळयात खाटी कश्यो दवरल्यात. एकामेकाक घश्टतात. वॉर्ड गळटा म्हूण खंय खाटी तश्यो दवरल्यात म्हूण वॉर्ड बॉय सांगता. पावसा खातीर आमी पडले जाल्यार म्हणून आमी ती आतां लागीं केल्या सगळी डेवलपमेंट केन्ना पडोंक शकता. IPHBची दशा सरकाराक खबर ना अशें न्हय. तें दाखोवपी डॉक्युमेंट प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात. पेशंटाक मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हूण गोंय मनीस हक्क आयोगान सरकाराक 3 वर्सां फाटीं 2012त सांगिल्लें. थंयचे परिस्थितीचेर 28 मायाक सरकाराक बरयल्लें. हें दाखोवपी हो पत्र वेव्हार. मात सगळें उमथ्या कळशार उदक. 2 दिसांक येतल्या टुरिस्टांक कास्तीक नाका म्हूण सरकार टुरिझम सुवातीचेर कोटी कट दिता. IPHBतल्या पेशंटांक मुळाव्यो गजाली धडनात. जेलींत कैद्यांक सुद्दां बरे दीस आयले. मात IPHBची बिल्डींग जाग्यार पडना. मनीस हक्काच्यो गजाली खुटयाळाक लावन कारभार चल्ला. पेशंटांनी कितें पाप केलां? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या आनी शेजारच्या राज्यांतल्या सिंधुदुर्ग, कारवार आनी बेळगांवांतल्या नित्याच्या म्हाल व्हांवपी ट्रान्सपोर्ट गाडयांक लायिल्ली एंट्री फी सरकारान निमणी रद्द केल्या. ते विशीं लेखी आदेश मुख्यमंत्री पार्सेकारान मंगळारा काडलो. गोंयच्या तशेंच शेजारच्या राज्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयां कडल्यान PWDन एंट्री फी घेवंक सुरवात केल्या उपरांत गोंयचे बसवाले आनी ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी बोवाळ घालपाक सुरू केलो म्हूण अधिसुचोवणी स्थगीत दवरिल्ली. निमणे मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून वाद मिटयलो. ते डिनोटिफाय करपाचो हांवें निर्णय घेतला. काल रात कडेन म्हजे कडेन फायल आयिल्ली. हांवें रातीच क्लियर केलें, आज गेल्ली आसतली. हांवें स्पेसिफिकली म्हटलां की जशें अख्खें राज्य कर्नाटकांतले कारवार आनी बेळगांव आनी महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्ग जी लागींचे 3 जिल्ले आसात तांकांय गोंया बरोबर एक्झम्पशन आसतलें, जशें पयलीं आसतालें तशें. ताळगांवचो वादग्रस्त ओडिपी सरकाराच्या आदेशान उत्तर गोंय PDAन उक्तो केला. PDAन जाहीर केल्ल्या नोटिशी प्रमाण कांय गजाली प्लानांत घालपाक आनी बदलपाक हो प्लान खंय उक्तो केला. कोणाकूय दुरुस्ती या सुचोवण्यो करपाच्यो आसल्यार 18 जुलय मेरेन उत्तर गोंय PDAत दिवं येता. PDAच्या 25 जुनाच्या बसकेत ताळगांवच्या प्लाना खातीर नवी समिती नेमतले. समितीचेर ताळगांवचे विशय आमदार जेनिफर हाताळटली. नवे सेटलमेंट झोनाचेर लोकांची नजर आसा. ताळगांवची आनी म्हापशेंची ओडिपी उत्तर गोंय PDAन उक्ती केल्या. लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी दुरुस्ती 1 म्हयनो उक्ती आसतली. कोणाची जमीन चुकीच्या पद्दतीन ओडिपींत दाखयल्या जाल्यार वा चुकीच्या जाग्यार रस्तो दाखयल्यार ते बदल वा दुरुस्ती करपाक प्राधिकरणा कडेन अर्ज करपाक शकता. अर्ज करतना तांकां कारणां दिवची पडटलीं. लोक, सरकारी खातीं, थळाव्यो संस्था वा बाकीच्या सरकारी स्वायत्त संस्थांक गोंयच्या बऱ्या खातीर आशिल्ले प्रकल्प चालीक लावंक आडमेळी येता आसत जाल्यार ते जमनीच्या वापरांत बदल वा दुरुस्ती सुचोवंक शकता वा ते प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर बदल सुचोवंक शकता. ह्यो सुचोवण्यो वा दुरुस्त्यो वा बदल 18 जुलय मेरेन उत्तर गोंय PDAक कळोवं येता. उत्तर गोंय PDAची एक खासा बसका बिरेस्तारा 25 जुनाक जातली. ह्या बसकेत दोनूय उक्ते केल्ल्या OPDची समितीचेर कोणाक घालपाचें तें थारतलें. ताळगांवचें प्रतिनिधित्व करपाची जबाबदारी आमदार जेनिफर मोन्सेराताचेर आसतली. ताळगांवचे शेतां भाटांनी पयलींच व्हडले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स उबे जाल्यात. आतां नवो प्लान कोणा खातीर आनी कितलो सेटलमेंट करता ताचेर ताळगांवच्या फार्मरांची नजर आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.